आमचे आमदार मंत्री आसात, कॅबिनेट आसात, तांचे लागीं दिल्ली आसा. आनी जरी तर आमी पळयलें जाल्यार जायते फावटी हे कायदे मोडटात आमच्या भोंवतणी, तेन्ना कोणाचेर एक्शन जाता हें पळयत जाल्यार जे कोण तोंड उगडटात म्हणजे एक्टिविस्ट जाल्ले आसात, सरकाराच्यो पॉलिसी आसात ते क्रिटिसायज करता, तांचेर रोखडे कायदे येतात. वो कायद्याचें एक्शन तें फावो न्हय जाल्यार पासून जाता. कोणाचीं घरां मोडटात, कोणाचीं दुर्गां मोडटात, कोणागेर बुलडोजर येता. पूण जे कोण खरेपणी कायदो मोडटात आपल्या स्वार्था खातीर, तांचेर कितलींय घाल कंप्लेनां कांयच जायना. म्हणटच बरवसो सोडून दिल्ले आयज मनीस उत्पन्न जाल्ले आसात. एक्टिविस्ट पासून बरवसो सोडून दिल्ले एक्टिविस्ट आयज उत्पन्न जाल्ले आसात. कित्याक कायदो फकत जे कोण उणे दर्जाचे आसात, ज्या कोणाचो आवाज धाकटो, जे कोण लिडर न्हू तांचेर एक्शन घेता. आनी जे कोण लिडर आसात, जांचो आवाज व्हडलो, जांचो दुडवांचो आवाज व्हडलो, तांचेर एक्शन जायना. भाव भयणीनो, बरवसो आमकां फटयना म्हण आयज आमकां पयलें वाचप सांगता हेब्रेवांक बरयल्लें. आनी हेब्रेवांक बरयल्ल्या पुस्तकान आयज अब्रामाक काडला सांगपाक की देव जी बासावणी करता ती बासावणी केन्नाच फाटी सरना, वो फोट मारिना. देव ती बासावणी करताच. पूण अब्रामाच्या जिवितांत पळयत जाल्यार जरूय अब्रामाक देवान बासावणी केल्ली की तुजी संसत इतली व्हडली करतलो. पूण अब्राम जाणटो जाव पासून तागेर भुरग्यांच जल्मूंक ना. आनी ही व्हडली संसत म्हणटा ती अब्रामाक घडये पळोवंक मेळूंक ना. पूण अब्राम भावार्थान बरवशान थीर रावलो, पासेंस काडलें. जी बासावणी देवान ताका केल्ली ती मागीर सारकी जातली, पुरी जातली. पूण पयलो फकत ताका एक भुरगो दिलो. भाव भयणीनो, आयज आमी जरी तर आनीक एक एग्जाम्पल घेयलो, समज एक कायद्याचो मंत्री आसा आनी तो कायद्याचो मंत्री आसा तो आपणाक वेगवेगळ्यो वस्तू करूंक सोदता, डिवेलपमेंट करूंक सोदता. आनी पर्यावरणाचे विशीं आमी आयज उलयले हांव सुरवातेक. तर पर्यावरण, समज पर्यावरणान कितें बदल हाडून आपणाक फायदो करूंक सोदता, देखून कायदो बदलता. वो कायद्यान जे लूप होल्स आसात, आयज आमचो कायदो आसा तातूंत जायते लूप होल्स आसात, बुराक पडलेले आसात. आनी थोडे जाण असले आसात हे कायदे जे आसात तातूंत हे बुराक आसात, लूप होल्स म्हणलेले आसात, ते सोदून काडून आनी तांचे कशे भाशेन मॅनिप्युलेट करून आपणाच्या स्वार्थाक जें कितें करूंक जाय तें करीत रावता. कायदे जे केल्ले आसात तांकां हेतू आसा, हे कायदे राखपाक, संरक्षण करपाक. पर्यावरणा विशीं जे कायदे आसात, आतां 2 तारखेर वर्ल्ड वेटलँड डे जावपाचो आसा. आनी आमची ही जी वेटलँड्स आसात तांचे पासत वेगवेगळे कायदे आसात, ती राखून सांबाळचे पासत. आमची दर्याची देग आसा ताका आनी ताचे दर्या देगेर वयर आसा भितर आसा तांकांय कायदो आसात, CRZ रुल्स म्हण आसात. आमचे दोंगर जे आसात ते राखचे पासत तांकांय कायदे आसात, वायल्ड लायफ एक्ट आसा, फॉरेस्ट लॉज आसात. हे सगळे कायदे जे आसात ते हालींच वेगवेगळे तरेन ह्या मंत्र्यांनी बदललेले आमकां दिसती पडटा. आनी हे बदलून जाल्या उपरांत आतां आनीक मातशें नदर मुखार मारीत जाल्यार हे कायदे मोडून आपणाचो आप स्वार्थ धरून डिवेलपमेंटाच्या नांवार जायत्यो वस्तू केल्ल्यो दिसती पडटा. आमच्या चिखलेच्या गांवांत एक बरो असो सिस्टम आसा, भोव आदलो तो. तुमचे मदले थोड्या जाणांक कडेन खबर आसा, थोड्या जाणांक खबर ना. आमची बरीशीं 7 तळीं आसात, 7 सगळीं इंटरकनेक्टेड. आनी सगलो जो फ्रेश वॉटर आसा तो तितून थारोन उरता, स्टोरेज जाता. आनी मागीर ते सगळे 7य एकामेकाक कनेक्टेड आसा, ड्रेनेज. आनी देखून आमच्यान म्हणूंक जाता हो आमचो सिस्टम चिखले जो आसा तो चडशा गांवांनी ना, आनीक 1 वा 2 गांवांनी आसतलो, भोव आदलो तो. आनी ह्या आमच्या पुर्वजांनी तें केल्लें तातूंत थोडेशे कायदे घातलेले आसतले, भोव करून ताचे भोंवतणी आमी जी भाटां आसात ती पडूं, तुमची थोड्यांची कडेन भाटां आसतलीं थिंगा, आनी जाय तेंचे माड आसात. त्या माडांक आमी उदक घालपाक वचपाची गरज ना. पूण हो जो कायदो आनी हो जो सिस्टम केल्लो तातूंत ही 7य तळीं बरे भाशेन हे सगळे माड आसा तांकां आपल्या आपण शिंपता. कित्याक तें उदक जें दल्ललें आसा ताका ब्रिदींग म्हणलेलें जाता. ब्रिदींग म्हणल्यार तें उदक जें त्या तळ्यांनी आसा
तें जमणीन भितरल्यान सान सिपेज जाता आनी भितर वयता आनी तें हे माड वा त्या माडाचे भोंवतणी जें कितें तुमी दुसऱ्यो वस्तू रोयल्यात तें पसता. आतां समज कोणाक डिवेलपमेंट करपाक जायो आनी तो म्हणटा चल म्हाका बांदून काडपाक जाय, कॉन्क्रिटायज करपाक जाय, जाल्यार तें हाडटलो कॉन्क्रीट कोत्तलो. ताकाय कायदे बदलचे पडटा. हो कायदो आसा तो हें करूंक दिना. आमचे वेटलँड्स नॅचरल वॉटर बॉडीज आसात तांकां कॉन्क्रीट करपाक दिना. ह्याच कारणां पासत कित्याक ताचे भोंवतणी जी जमीन आसा ती तें उदक पियेता. पण जरी तर थिंगा शिमीट घातलें, कॉन्क्रीट केलें जाल्यार तितूंतल्यान सान उदक ती सिपेज जावची ना, जमीन उदक पिवची ना. माड मागीर घाल उदक, मागीर पंप हाड, पायप घे आनी इरिगेशन कर आनीक व्हडलें. आयज भाव भयणीनो, ह्या आमची जी 7 तळीं आसात वो 7 थोडीं जाणां फीश पॉंड म्हणटा तांकां, थोडीं जाणां वॉटर बॉडीज म्हणटा, वचून एक बरे भाशेन एक नदर मारून आमी जरी तर पळयली जाल्यार ल्हवू ल्हवू आमचे कायदे बदललेले दिसती पडटात. आनी कोण मोडटा कायदे तें पळयत जाल्यार आमकां आनिकूय शॉक जातलो. माहिती काडची आमी हाचे विशीं आनी जाणा जावचें कितें जाता पर्यावरणाक. हो फकत एक एग्जाम्पल आमच्या गांवचो. दुसऱ्याय गांवांनी हेच भाशेन आसा. कायदो जांच्या हातान आसा ते कायदे बदलीत आसात, मॅनिप्युलेट करीत आसात, मोडीत आसात आपल्या स्वार्था पासत. आनी हे आपल्या स्वार्था पासत करता आसतना सगलो जो आमकां बरवसो दिल्लो आसा, आमकां जी भासावणी दिल्ली आसा आमचे जमणी विशीं, आमच्या पर्यावरणा विशीं, आमचे क्रॉप्स आसात तांचे विशीं जी भासावणी दिल्ली आसा ती भासावणी मोडत आसा. तर भाव भयणीनो, आयज जेन्ना जेजूक हो प्रश्न केलो तुजे शीस हो कायदो कित्याक मोडटा, तेन्ना हे कायदे जे केल्यात त्या कायद्याचो हेतू आसा तो जाणा जावपाक जेजून त्या फारिजेवांक उलो मारलो, समजून घेवपाक उलो मारलो. तर आयच्या दिसा की कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया, आमी हे कायदे समजून घेवंक. जे कायदे मोडटात थंयसर आमी आमचो ताळो उबारूंक. जंय पाड घातलेले आसा आमच्या पर्यावरणाचे, आमच्या निसर्गाचे, थंयसर आमी उबी रावूंक आनी सांगूंक हें सारकें ना म्हूण. आनी जे कोण कायदे मॅनिप्युलेट करतात आपणाक जाय ते भाशेन, बट डॉक्युमेंटेशन बरे भाशेन आसतलें, सगळें केल्ली सगळी तयारी करून मागीर पाड घालपाक आसतलें, जाल्यार हाचेय विशीं आमी चतराई धरची. आनी ही कृपा आमकां आमी मागता आसतना खेरीत भाशेन आयज जेन्ना आमी आमच्या राजकी फुडाऱ्यां पासत मागता, जायत्यो बऱ्यो वस्तू कोत्तात आमचे राजकी फुडारी परजे पासत आनी आपणाचेय पासत, जाल्यार ज्यो वस्तू ते बऱ्यो करतात तेन्ना तांकां आमी सांगात दिवपाक आमकां कायदो लागता. आनी जेन्ना ते वायट करतात, चुकी करतात, तेन्ना त्यो सुदारूंक तांकां आदार दिवंक पयले सुवातेर तांकां सांगपाक आमकां कायदो लागता की हें तूं कोत्ता तें सारकें ना म्हणून सांगपाक पयलो कायदो लागता. आनी तें सांगल्या उपरांत ह्यो ज्यो चुकी आसात त्यो जाग्यार घालपाक तांकां आदार दिवपाक आमकां परजेक कायदो लागता. जायते फावटी भाव भयणीनो आमी फकत बडी तांकां बोटां दाखयता, तांचेर शिराप घालता, हे राजकी फुडारी आसात तांकां वायट म्हणटा, पूण निमणे तांचेशीच गरज घेवन आमी वेता तेन्ना आमी मागीर सगळें कॉम्प्रोमायज करपाक तयार आसा. तर ही कृपा आमकां मागुया आमच्या राजकी फुडाऱ्यां पासत आयज खेरीत भाशेन, आनी आमचेय पासत आमी जण एकल्यान आमची जबाबदारी मानून घेवंक. आनी हे भाशेन जो कायदो आमकां देवान दिला, जी भासावणी आमकां देवान दिल्या, ते भासावणेक आमी थीर रावंक, निराशी आमी जायना जावंक. जेन्ना कायदे मोडलेले आमकां दिसती पडटात वा ते उरफाटी उजार केल्ले दिसती पडटात, आमी निराशी जायना जावंक आमकां कृपा मागुया. आनीक होच बरवसो घेवन ही मिसाची भेट, बरवशाची भेट जेजू आमकां ह्या जेवणान पोसता आनी आमकां फुडें सरूंक घटाय दिता, ती घेवंक आमचेंच मन, काळीज, आमचो वावर आनी जें कितें आमकां सगळें आमचे भोंवतणी दिसती पडटा तें ह्या उंड्या सोऱ्याचे भेटवणेन आल्ताराचेर उबारुया.